सो सद्या हांगसर न्हय वेदर बरें आसा पळयत दमट अशी आसा आनी वेदर बरें आसा सामकें. सो आमी चल्ली सामकी ऑर्डर दिवपाक. ठीक आहे बांबोळे वयता सद्या आमी ऑर्डर दिवपाक. एक ऑर्डर आसा सो ते हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. ऑर्डर सारके एक. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो ऑर्डर दिवपाक वयता आमी. 2 ऑर्डरी आसा अर्जंट अशें. सो ते दिवपाक वयता. एक आसा बांबोळे आनी दुसरी म्हटल्यार पेंजीम आसा. सो अशे 2 ऑर्डरी आसा. पोस्ट करपाक पॉसिबल ना. पोस्ट केले न्हय जाल्यार ते टायमार पावचे ना. तेका लागून हाडून दी म्हटल्यार कस्टमरांक. सो ते दिवपाक वयता. एक आसा ती व्हडली ऑर्डर आसा अरावंड आय थिंक सो 7-8 किलो आसा आनी एक दुसरी आसा 1 किलाची. सो अशे तरेन वयता आमी दिवपाक. तर चला वेदरूय बरें आसा आयचे. हे पळयात दमट अशी उदें मातसोसो पावस शिवारतालो. आतां सद्या बरें आसा. सो ह्या दमटेन न्हय म्हटल्यार दमट आसा तशी वचून येवया म्हणजे बरें जातलें. सो आमी रेनकोट बीन कांय घेवंक ना आनी टायम दिला. एका टायमार आमकां थंय बांबोळे पावपाक जाय. ती कस्टमर येवन रावतली तेका लागून. हांगसर संडे आसा पळय संडे. खड्डे रे कितें घातला येदे मोठे. खड्ड्याचेर खड्डो. खड्ड्याचेर खड्डो कसलो तो? प्लास्टीक प्लास्टीक खड्डो न्ही. पळयत वेदर बरें आसा न्हय. चला या आमी चले. सो नॅपकीन दिवं ना. नॅपकीन आसा भितर ना घाली ना. खड्डो सारको घालतो. न्यू हेल्मेट यूज करचें न्हू. हाड मुगो आसूं आतां हांव वचना घरा. पयलींच येवन गाडयेचेर बसता आनी या हाड आनी ते हाड करता. फुडें बस. सीट पावचें ना म्हाका. तू फुडेंच बस न्हू. तूच बस फुडें. पाडो जाणा हांव बसता फाटल्यान. फाटल्या टायराचेर. या आतां हय चल ते हे काड मरे. तू 4:30 हांगसरच करुया. जालें. सो चला गायज या रेडी. ट्रॅफिक गावले ना आयज. कितें तर गायज पावली आमी बांबोळे आनी पळोवया खंयच्या लोकेशनाचेर रावल्या ती. ट्रॅफिक भरपूर सामकें. फाटल्यान ना पळय ते. सो गायज आमी नाही पावली BMC कडे आणि मम्मी हे ग पळय. सो GMC कडे रावल्या म्हटल्यार तांकां रावल्या आमी वेट करता सद्या. पळोवया आतां ती केन्ना येता ती फास्ट येयली आमी हांगा सामकी. सो आतां वयताना सुशेगाद वचूंक जाय जाणा. थँक्यू. बरोबर. सो गायज ऑर्डर दिली आमी. ती पळय आंटी बीन गेली आनी आतां आमी बीन वयता कितें चॉकलेट्स बीन दिले. सो चला पयलीं हांगसून वयता कारण ट्रॅफिक जॅम जाता हांगसर सामकें. सो तेका लागून सो मातशी रावची पडली कारण आमकां येताना ट्रॅफिक गावलें तेका लागून. चल या न्हू. सो आतां पणजी वयतली. पेंजीम एक ऑर्डर दिवपाक जाय. चल आसा न्हय प्रॉपर ऑर्डर. हय रे आसा सामकी. सो गायज आमी पावली पेंजीम मार्केटान. सो पेंजीम मार्केटान न्हय येवन रावल्या आमी. म्हटल्यार आंटी जी आसा न्हय ती हांगा येतली खंय. सो म्हटल्यार आमी हांगाच रावया. आनी मार्केटान आसा सामकें. हा मेनचो न्हय वास पडला सामको.
मार्केटात सो पेंजीम मार्केट येतात बरें दिसता सगळीकडे आमे दिसता सामके आणि वयर घेवन रावले आमी हे पळयात सामके नाही एंट्री मारतना आम्यांचो वास सामको घुमघुमता हे पळयात आणि हांगसर रावले आमी हो पळयात संजय सो वेट करता सद्या म्हटलें येवनी आणि त्या अनुसार म्हटलें हांगसर रावया आमी सो त्या सायडीन हांव टेलरिंगाक म्हजे कपडे दिताले जाणा त्या सायडीन सो म्हाजे ड्रेस बीन हांगसरूच दितालें हांव पयलीं कारण म्हाजी मावशी जी आसा धाकटी न्हय ती परवरी रावताली न्हय तेका लागून पेंजीम आमी यो वच आसलें आमचें आनी कपडे बीन टेलरींग ड्रेस शिवपाक बीन हांगा दिताले त्या सायडीन अशें भितर एक टेलर आसतालो थंय दिताले बी सो पळोवया वदळ हांवें नाही व्हिडिओ चड कंटिन्यू करूंक ना म्हटल्यार आंटीक ऑर्डर दिताना म्हाका बरें दिसना ते डायरेक्ट कॅमेरा ऑन करून ऑर्डर बीन दिवप आनी हांगसर नाल्ल पळयात कितले आहा सो हांगसर नाल्ल न्हय भरपूर आहात हे पळयात सद्या नाल्ल कितलो म्हारग जाला ना सो हे पळयात सो वयर रावले आमी आनी पळोवया जस्ट हांव न्हय कॉल केला हांवें येयल्या उपरांत मागीर सकयल वयतली सो थोडेशे म्हापसाच्या मार्केटान आमचें न्हय काम आसा ते करतली आनी मागीर आमी घरा वयतली सद्या आमे सगळीकडे आमे म्हापसाय बीन आमे दिसता आनी हांगसरूय आमे दिसता आनी ही पळयात हांगसर ऑर्डर आसा सो ऑर्डर घेवन रावले आमी न्हय रे गरमी जाली कितें तुका गरमी जाली तर सो गाईज चला ऑर्डर बीन दिली का मागीर मेळटा तुमकां व्हिडिओ कंटिन्यू करता ते आमचो मातसो वेट करता नाही आतां भायर वयता नुस्त्याचे मार्केटानय थंय वयता कारण आंटी येयली खंय सो म्हटलें भायर या आनी हांगसर तशें आमकां कांय घेवपाचें नासलें सो जस्ट येयल्ली आमी खूब दिसांनी येयली नाय तेका लागून मार्केट बरें भरलां सामकें सो आंटीन कॉल केलो पपय बीन बरी आहा ना गांवठी पपय गावताले बरें तर हांगसर आमकां एक्चुली कांय घेवपाचें ना डायरेक्ट म्हापसा घेतलेली आमी म्हापसा बाजार करपाचो आनी त्या खंय तरी रावल्या सो एक सिंगल ऑर्डर आसा आतां दिवपाची ती दिली ना तर मागीर डायरेक्ट म्हापसा वयतली म्हापसा यार्डान मातशें काम आसा आमचें कॉल करता आनी नुस्तें मार्केटान न्हय नुस्तें इतलें फ्रेश बरें आसा ना पेंजीम सुपर्ब सामकें कोण केल्लो कॉल केल्लो तुका चला आंटी खंय रावल्याची मेन म्हटल्यार पळोवया ट्रॅफिक रे आयज न्हू सामकें 500 आसा ह्या ट्रॅफिकान सो गायज सद्या असलें ट्रॅफिक गावलां आमकां ना हे ट्रॅफिक पेंजीमसून स्टार्ट जाला आतां आमी परवरी भोंवले तरी चालू आहा हे पळयात सो कंटिन्यू ट्रॅफिक एटलीस्ट आता तरी काबार जाल्या बरो नो एटलीस्ट आता तरी मातशें क्लियर जालें परत जातलें पळया फुडें सो मातशें आतां नाही ट्रॅफिक
आता परत जातले आसात ते क्लिअर म्हटल्यात न्हू रे. सो गाईज आम्ही नाही म्हापसा पावली आणि सध्या आसा आम्ही एडान पहिले एडान यार्डान आसा. सो यार्डान आमचें काम आसा मातशेंशें एका ऑर्डरीचें काम आहा तें करपाक येयलें. म्हटल्यार सोदपाक येयल्या आन्सर मेळटा की ना तें पळयता. अशी पळोवया ना. सो पॉसिबल जालें जाल्यार बरें आसा. गावलें जाल्यार आमकां. सो काय म्हणटा यार्डान आसा. फ्रुट्स बीन बरें आहा पळयात. अननस बीन. सो पळोवया. सगळे कडेन ह्या सायडीन नाही सगळ्या फ्रुट्स फ्लावर बीन बरें मेळटात सामके. सो पळोवया. हांगसर ना रे तेचे कडेन विचार. चल सो पळोवया विचारया. सो गायज आमी पावली म्हापसा. कशी आहा तू? कितें म्हणटा पावस पडटा हांगा? आमच्या थंय मदीं मदीं पडटा. हय रोड चालू आसा न्हू. आता बरे गेले आमचे म्हापशा पळय सामके. बाकी घट न्हू तू. म्हाका हे जाय आसलें तेल जाय आसलें. सारखे प्युअर जाय मरे. प्युअर जाय. ते प्युअर बाय आमचे घरचे. तुम्ही काडटा? येल्ली खबर हा. शुक्रारची ते फ्रायडेची एक बॉटल येल्ली. बॉटल ना तेल व्हरूंक नासलें हांवें. येल्ले न्हू हे येयल्ले मिरसांगो येयल्ले. आणि कितें तांदूळ कांदे येयल्ले. कांदे येल्ले न्हू. ना तांदूळ येयल्ले. तांदूळ येल्ले बरोबर. सो गायज म्हाका नाही जाय तेल जाय तेल व्हरपाक येयला. कशी बॉटल? सो दी पळोवया एक बॉटल. घे. सद्यांक सर नाही आंबे घेवप चालू आसा आमचे. संजय तो काडून दिता. काडून दी म्हटल्यार आई बरें आसा. हापूस घेता सद्या आमी.